आमचे मागणे आणि वजे स्वीकार करचे ताच्या उपरांत आम्ही धन्यवाद पटवून इल्लेशे वजे हांगासरच आम्ही वेलाम घालतले आता आम्ही पहिले हांव स्वागत करूंक आशेता मुखाशेलो 2018 इसवी नोव्हेंबर 22 तारखेर आम्ही हांगासर सुरवात केल्ले आमच्या नव्या इगर्ज बांदपाचें काम चलून आसा आनी अखेरच्या हंताक पावला आनी 2 दीस आसात खंडीत ते सोंपोवंक आमी प्रयत्न करत आसा अशें आसतना मुखाशेलो जुनाच्या 1 तारखेर हे मुक्तवण जातले आनी ह्या कार्याक आनी हाच्या पयल्या त्या बांदपाच्या कार्याक सगळ्यांनी आमकां सहकार दिला हाताक हात दिवन तशेंच आमच्या हर एका वावरांत सांगात दिवन प्रत्येक जावन सांज जुजे वाज बापाक समर्पल्या वाराड्या घरांनी आमच्या सांगात वावर केला मात्र न्ही आमच्या संतोषांत भागीदार जावंक वरती खाणीक तुमी हाडल्यात अशें आसतना पयले सुवातेर हांव हांगासर स्वागत करूंक आशेता आमच्या वाराड्याच्या विगारवार बापांक बाप सिप्रियन पिंटो मोगाशेनो ते आमकां मोगाशें आनी आमकां ते सारकें मार्गदर्शन दितात आनी आमच्या वाराड्यांत वाराडो बळिश्ट जावन ते वावरूंत आसा तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांगासर आमच्या फिरगेचें स्वागत हांव मागतां तशेंच विजय फिरगेज जावन बाप एडविन मोनीस आयल्यात आमच्या मोगाचे आनी ते थंयसर घरचे बांदपाचे वावर करन आसात आनी खंडीत जावन आमच्या फिरगेचे तांकां मस्त अभिमान आसा तांकांय तुमच्या मदें हांव स्वागत मागतां बाप आसीस रेबेल्लो मुडीप फिरगेचे विगार आनी आमकां मोगाचे लागशिले आनी आमकां केदाळे ते पावतात तांकांय स्वागत हांव मागतां बाप अनिल फजीर फिरगेचे विगार आमकां तांची येदोळ सुवळोक आसा हांगासर मागण्याक रेतेरेक तशेंच सभार सहकारा खातीर ते हांगासर आयल्यात आमकां तांचो पाठिंबो मेळ्ळा तांकांय हांव स्वागत मागतां बाप पॉल सिक्वेरा नव्यान वरकडी फिरगेचे सुंकाण ते घेवन आयल्यात खंडीत जावन आमचे मोगाचे ते आनी आमी गेल्ल्या तदारतांनी बरें स्पंदन आमकां केलां तांकांय आमचे मदें स्वागत हांव मागतां तशेंच आमच्या मोगाची अर्सलायन सिस्टरां आसात आमकां हांगासर दोतोनीक आनी हेर मिसांव कामाक ती पाठिंबो दितात आतां वरकडी कॉन्व्हेंटांत सक्कड आयिल्ल्या बरी दिसता संतोश आमकां आनी तांकांय स्वागत मुखाशेलो आमचे मोगाचे थोडे मनीस आसात खंडीत जावन आमकां पाठिंबो दिवन आसात ते हांगासर आसात तांची नांवां हांव काडिना जाल्यार काळजांत तांचो उगडास केदाळे आसा आनी तुमकां मोगाच्यांक वजें हाडिल्ल्यांक आनी हांगासर आयिल्ल्यांक आनी आमकां हर एक रितीन पाठिंबो दिल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां आमचे मदें आसात बाप रिचर्ड मुडीपून ते आसले आनी तांकां वर्ग जाला ते बिजी आसल्यारय आमचे मदें मागणें करूंक आनी इगर्जेचें इल्लेशें दस्तावेज करूंक ते आयल्यात तांकां तुमचे मदें हांव स्वागत मागतां एकच सुत्रांत सगळ्यांक स्वागत आनी ही फिरगस बोळा जाल्यार आमची फिरगस कित्याक ल्हान फिरगस आसली तुमच्या सहकारान ती आतां व्हड आनी वर्ती जाल्या त्या खातीर हांगासर आयल्या तुमकां सगळ्यांक आमचेच म्हणून स्वागत करता तुमकां देव बरें करूं तशेंच हर एक फिरगेचे उपाध्यक्ष घेवन मेळ्ळो हांगासर आसात कार्यदर्शी आसात समितीचे संयोजक आसात तांणी वरती उमेद घेतल्या संघ संस्थेच्या अध्यक्षांनी कॅथोलिक सब जावन SVP जावन ICUM जावन अध्यक्षांनी तांणी मस्त उमेद घेतल्या तुमकां सगळ्यांक स्वागत हांव मागतां आतां मोगाचेलो ल्हानशें मागणें आनी आशिर्वाद आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी देवाचे उतर आता आम्ही आयकोवया इतिहासाच्या ग्रंथांतले पहिले पुस्तक उपरांत दावीद रायान सगळ्या जमतेक सांगलें म्हजो पूत सलमांव आनीक तरणाटो ताका अणभोग ना पूण करूंक आसा तें काम व्हड कित्याक हें भवन मनशा पासून न्हय बगा सर्वस्परा देवा पासून देखून हांवें म्हजे तांकी प्रमाणे म्हज्या देवाच्या मंदिराच्या भांगराच्या वस्तू पासून भांगर रुप्याच्यो वस्तू पासून रुपें पितूळच्या वस्तू पासून पितूळ लोंकडाच्या वस्तू पासून लोंकड उकडाच्या वस्तू पासून रुकाड एकठांय केला तेच परी
गोमेद रत्न कांचिनी बसोवपाची रत्न लिखित आणि रंगीरंगीत फातर सहज इंचाचे मोलादीक फातर भरपूर चंद्रकांत फातर एकठांय केल्यात. म्हणजे देवाच्या मंदिराच्या मोगाक लागून हांवें पवित्र घरापासून येदोळ एकठांय केल्ल्या वस्तू शिवाय म्हणजे खासगी संपदेंतले भांगार रुपे म्हणजे 3000 तालेंतां ओपिराचे भांगार 7000 तालेंतां शुद्ध केल्ले रुपे हे सगळे कुडाचे वंटी दापूंक भांगाराचे रुपयाचे विविध आयदनां करूंक आणि सोनाराचे खर्चा सर वस्तू पासत उपयोग करूंक जाय. आणि आता सुरेशपराक दानां दिवंक आमी कोण तयार आसात. देवाचे उतर हे एक घडी परत आमचे दोळे आमी दांबया आनी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर मौनपणी नियाळ करया. आमी सगळीं उबे रावन आसों आनी हांगासर ह्या थळाक येवन आमी पावल्या. देवाचें उतर भोवस अर्थाभरीत आनी ते आमकां स्पश्ट सांगता. देवाचें मंदिर बांदूंक आमी एकल्यांनी वावर करूंक जाय. हांगा भांगार रुपये तेंच आयकलां पूण ताच्या की सट्टी मापान हांगासर आमी सगळे एकठांय जाल्या एकलो आमी भाव आनी भयणी. देवाचें मंदिर म्हळ्यार न्हय केवल हांगासर बोळा फिरगजेचें बगार सगळ्यांचें मंदिर तें. त्या देखून देवाचें उतर एक घडी भर आमी नियाळतना त्याच देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जावंक आमी प्रयत्न करया. दोन प्रमुख संगती हांगासर आसात. एक संगत जावन आसा देवाक वस्ती करूंक एक मंदिराची गरज म्हळ्यार देवाक गरज न्हय देवाक आराधन करच्याक एक वातावरण थंयसर गरज आसा आनी हें भोव सोबीत वातावरण हांगासर तयार जावन आसा. हाका तयार जावन आमी सगळे सांगाता येवन पाठिंबो दिवन एकामेकाक हात दिवन जाय आसले सगळ्यांच हांगासर आमी उबे जाल्या. दुसरें जो कोण देवाच्या कामाक कुमो करता दान दिता सेवा दिता ताका बिलकुल देव सोडून घालिना. 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी देवाचें मंदिर बांदतल्याक कुमो करतल्यांक देव फावो करता कित्याक देवाचें मंदिर तें. हांगासर असलो एकलो आमी याजक धार्मीक भयणी भाव आनी भयणी सगळीं आमी हांगासर जमल्या. आमच्या तांकी प्रमाणे कितें आमी दान हाडनायल्या आमचो ज्यूस आमी हाडनायल्या आमचे काळीज हाडनायल्या आमचो मोग हाडनायल्या फकत सालोरेसाक समर्पिल्ल्या ह्या बोळा फिरगजेच्या मोगार पडून सालोरेसाच्या मोगार पडून आमी सगळे हांगासर आयल्या. देव आमकां खंडीत जावन आमच्या मोगाक आमच्या आमी केल्ल्या सेवेक आमी केल्ल्या दानांक 100 वांट्यांनी न्हय 1000 वांट्यांनी प्रतिफळ दितलो. तोच सालोरेस आमच्या एकल्या पासून विनाती करतलो आमचे खातीर तो मागतलो. एक घडी भर दोळे दांपया आतां आमी जोडया ल्हानशे मागणी आमी करया. सर्गींच्या मोगाळ बाबा वर्तो दीस तुवें आमकां आज फावो केलाय. सर्गारोहणाचें फेस्त तुज्या एकल्याच पुताक तुवें सर्गाक उबारलेलें वर्तें घडीत आनी घडिताच्या दिसा हांगासर सर आमच्या वाराड्याच्या भावां भयणीक याजकांक धार्मिकांक सगळे सांगात हाडले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हें सोबीत मंदिर ह्या बोळा फिरगजेंत आसा करूंक वावर केल्ल्या पाद्र्या पाय आनी हांगासर वावर केल्ल्या सगळ्यां पासून आमी देवाक अर्गां दिता. हें देव मंदिर आनीक सपनेच्या अंतर पावलां. सर्वेस्परा देवा ह्या देव मंदिराचें सगळें काम बऱ्या रितीन जावच्याक तुज्या आशिर्वादांनी बर येवचे सगळी आडकळी पंतावणां तुज्या सक्तेन तुज्या पवित्रत्म्याच्या बळान सगळें फूड करून हें सोबीत देव मंदिराचें काम बेगीनच सोंपोवन सगळ्यांचें उक्तावण बऱ्यान जावच्याक हांगासर जमलेल्या एकल्याचेर हांगासर येतेल्याचेर हांगासर मागणे करतल्याचेर दान दितल्याचेर हांगासर कोणें सगळीं दानां एकठांय करून हाडल्यात तांचेर मोग दवरून सेवेचो मनोभाव दवरून पयसतान हांगा येयल्ल्या एका व्यक्तीचेर सर्वेस्परा देवा तुजो आशिर्वाद घाल तुज्या कृपेन तांकां बर. आनी हांगासर पयसतान सगळीं दानां हाडून आयल्यात लागीं सगळ्याक वाराडो हांगासर सांगाता मेळ्ळा. सर्वेस्परा देवा ह्या वाराड्याच्या सर विगारांचेर विगार वारांचेर हांगासर आसल्या सर याजकांचेर धार्मीक भयणीचेर उपाध्यक्षांचेर हांगासर आसल्या सगळ्या देवपर्जेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सर्वांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हांगासर आमी जियेतना एकामेकाक आदार दिवन आमी जियेतना आमी हाती घेतलें काम
या देव टेंपलाचें काम बेगीन पंताक पायशें कर हांगासर दानडल्या अरी एका व्यक्तीक तुज्या आशिर्वादांनी भर हांगासर असल्या अरी एका व्यक्तीक आशिर्वादांनी भर तुजी तराळ बेसमा तांचेर तूं वस साल ओरेसा आमा बसत तूं विनाती कर आनी आमचें सगळें काम बऱ्यान जावच्याक तस सरेश देवा लागीं तूं माग तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कुशी सगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमचे सुकेल्या मुक्तिका तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयांक पडोवन दिनाका नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावलच्या कुशीचे जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक प्रत्येक जणांक आसल्या सर हाडल्या दानाचेर देवाचो आशीर्वाद आमी मागया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आयचो पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो हांगासर असल्या हर एका व्यक्तीचेर हांगासर असल्या दानाचेर तुजो आशीर्वाद घालू मोगाचेनो आता विगार वार बाप तुमच्या हातात हांव सांकेतीक रितीन काणीक स्वीकार करतले हरी एक फिरगस घरांनी वारेडतावन आयिल्ल्या तुमी एक काणी खाण विगार वार बापाच्या हातान तुमी दिवचे खंयची एक काणीक तुमी हाडची वरकडी फिरगस का वरकडी
मुडीपू देव बरें करूं विचारवार बापानो तशेंच तुमकां सगळ्यांक आतां अखेरेची 2 उतरां धन्यवाद भटोची 2 उतरां मोगाचनो आमच्या पूर्वजांच्या इगर्ज उक्तावण्याच्या संदर्भी आज आम्ही वजांचो कुशव आसा करून आमचो एकवट दत्त केला ज्या संदर्भी ते बरे करू म्हणटा आमच्या सांजुजे वरडचो विगरवार जावन आसच्या बाप सिप्रियन पिंटो तुमकां देव बरे करू तशेंच हांगासर मागण्या विधी सोडून वेल्ल्या बाप रिचर्ड तुमकांय देव बरे करू हांगासर असल्या सर या सकाळक धार्मिक भयण्यांक तांचो मोग आनी वेळ दिल्ल्या खातीर देव बरे करू तशेंच देव बरे करूंक म्हणटा आमच्या वराड्या फिगर्स जावन आसच्या पाणी मुडीपू विजडका फौजी फिगर्जीच्या विगर बापांक तशेंच फिगर्जीच्या उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष संचालक आनी सर फिगर्स घरांक देव बरे करूं तशेंच देव बरे करूं म्हणटा आमच्या शेजारी फिगर जावन आसच्या वरकडी आनी मनेला फिगर्जीच्या विगर बापांक उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष आनी संचालक आनी फिगर्स घरांक देव बरे करूं ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿದ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು देव बरे करूं म्हणटा आमच्या फिगर्सच्या सर लोकांक सर्वांक देव बरे करूं उपाध्यक्ष विना तुका देव बरे करूं म्हणटा आतां तुमकां वत्तायेच्यांनी आपोवणे हांव दिवंक आशेता ह्याच बुधवाराक 1 तारीख जुनाची 1 तारीख 9:30 वरार हांगासर आमचे गोवळी बाप पिटर पौल सरदार येतले आनी ह्या इगर्जेचे उक्तावण करतले ह्याच मोगान आनी वर्त्या मोगान तुमी हांगासर येजय आनी तूं पात्र घेजय म्हण म्हजी बोळा फिरगे जावन म्हजी कल्ती तुमकां विनंती जावन आसा मोगाचेनो आतां सगळ्यांक गोडशें आसतलें दयकरून सगळ्यांनी स्विकार करचें तशेंच आडल्या संगती पैकी थोडे वस्तू आमी हांगासरच एलाम करतले हातूंय तुमी सगळ्यांनी सहकारांनी पात्र घेजय म्हण विनंती आसा ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ